हनुमान जयंतीच्या या शुभ दिसा आम्ही आज आमचे धन्वंतरी पूजन करून आयुष वेलनेस सेंटर फॉर द सेक्रेटरियल स्टाफ आणि बाकीचे हांगासर जे कोण येवपी लोक हांच्या खातीर आयचे वेलनेस सेंटर हांगासर ओपन केल्लें आसा. म्हज्या बरोबर आमचे हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर कंडावलू, आमचे सेक्रेटरी फॉर हेल्थ मरालकर, डॉक्टर रूपा, DHS डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर फॉर द आयुष डॉक्टर मीनल, त्याचबरोबर आमचे आयुर्वेदिक कॉलेजचे प्रिंसिपल डॉक्टर निलेश कोरडे, अय्या कॉलेजची डायरेक्टर आसा. गर्दी असल्या कारणान ती भायर उरल्या म्हाका दिसता. आनी सगळे आमचे आयुर्वेदा, होमिओपॅथी, योगा, नॅचरोपॅथी हेजे सगळे डॉक्टर्स हांगासर खासा करून उपस्थित आसा. हांव सगळ्यांचे खूब खूब स्वागत करता आनी म्हाका खूब बरें दिसलें आनी खोस भोगता आमच्या आयुष डिपार्टमेंटान इनिशिएटिव्स घेवन वेलनेस सेंटर जे स्पेशली फॉर द सेक्रेटरियल स्टाफा खातीर आमी आज ओपन केला. वेलनेस सेंटरचो इंटेंशन इतकेंच आसा की प्रिवेंटीव हेल्थ केअर हाजेर फोकस करप. आमी पळयता की आमी बरें ना जालें दुयेंस पडलें काय फक्त दोतोरा कडेन वता आनी आमी वखदां खायत आसता. एकदां आमी म्हणजे तूं कितें तें एक इंजेक्शन मार मातशें बरें दिसलें काय पुरो आमी काम चालू करता म्हणटा आनी आमचें काम सातत्यान चालू करता. आमी रूट कॉज पर्यंतूय वचपाक पळयना, पण आमी एक तर प्रिवेंशन कशें करप हाजेर फोकस करचो, हाजेर भर दिवची म्हणून प्रिवेंटीव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटीव हेल्थ केअर हाजेर भर दिवपाक जाय. आनी सेक्रेटरिएटांतलो सगळो स्टाफ व तांकां फावल्या टायमार येवन तांच्यांनी आपलोय बी तांच्यांनी आयुर्वेदाची आपली प्रकृती जाणून घेवची, तांच्यांनी योगा प्रोसिजर जाणून घेवचो आनी फिजिकली आनी मेंटली फीट उरपा खातीर तांच्यांनी वेगवेगळे योगा प्राणायाम हाजो अभ्यास करचो आनी तांच्यांनी डे टू डे प्रॅक्टीस करची. हाज्याच खातीर इट इज नॉट ओन्ली द सेक्रेटरियल स्टाफ बट भायल्या डिपार्टमेंटाचो स्टाफ जेन्ना जेन्ना सेक्रेटरिएटान येता तांच्यांनी सुद्दां ह्या वेलनेस क्लिनिकाचो जो आसा पळय न्ही लाभ घेवपाक जाय. आमच्या कडेन कंटिन्युअसली म्हणजे सकाळ पासून 10 पासून तो सांजचे 5 पर्यंत हांगासर आमचे आयुषचे डॉक्टर्स हे अवेलेबल आसतले. गरज लागता तेन्ना बाकीचे कोण डॉक्टर्स येवन हांगासर बाकीची जर गरज लागली आसत जाल्यार तांकांय पळयतले. बट एक बरी इनिशिएटिव्स आमच्या आयुष डिपार्टमेंटात घेतला, त्या बद्दल हांव आयुष डिपार्टमेंट हेल्थ मिनिस्टर हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी आमचे पुराय गोंयभर आशिल्ले आतांच हेल्थ मिनिस्टरान जशें सांगलें इन एवरी PHC, CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन लॉंग रन इन द गोवा मेडिकल ऑल्सो गोवा मेडिकल कॉलेजीत सुद्दां आमी अय्या बरोबर टायअप करून जो आमी इंटिग्रेटेड पॅटर्न जो अय्यान सुरवात केला विच इज द टाटा कॅन्सर रिसर्च हॉस्पिटल हांच्या बरोबर इंटिग्रेटेड कॅन्सर ट्रिटमेंट सेंटर्स जे आमी अय्या बरोबर सुरवात केला ते आमी इन लॉंग रन अय्याची आयुष OPD जी आसा पळय ही गोवा मेडिकल कॉलेजीनूय बी सुरू करपाची आमची इच्छा आसा, जेणे करून लोकांक ताजोय बी बेनिफीट जावचो हाज्या खातीर आमी प्रयत्नरत आसतले. म्हणून गोंयांत डे बाय डे वाडपी रिनल डायलिसीसच्यो केसीस, गोंयांत डे बाय डे वाडपी कॅन्सरच्यो केसीस आनी गोंयांत डे बाय डे अशा विविध क्रॉनीक डिजीज आमी जाका म्हणटा इन केस ऑफ द लिवर फेलियर ऑल्सो अशे क्रॉनीक डिसीज या डायबिटीज हे डे बाय डे वाडटा. हाजें प्रिवेंशन जावपाची गरज आसा आनी हेजें प्रिवेंटीव जर करतले आसत जाल्यार वेलनेसाचेर फोकस करप. आनी म्हणून तर आमी सगळी कडेन त्या खातीर आमचो कावन्सिलींग आनी वेलनेस डॉक्टर सगळ्या PHC आनी CHCनी आसा. लोकांनी इनिशिएटिव्स घेवन ताजो लाभ घेवचो. दीस सेंटर इज स्पेशली फॉर आवर गव्हर्मेंट स्टाफ, फॉर द सेक्रेटरियल स्टाफ आनी हांगासर बाकीचे कोण येता, इवन दो पत्रकार बरेचशे फावटी तुमी हांगासर आसता, त्या तुमीय बी ह्या क्लिनिकाचो फायदो घेवपाक काय हरकत ना. फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस ही तुमकांय बी तितकीच गरज आसा. तुमी हाजो लाभ घेवचो इतकें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पावस मरे टायर झाल्या मरे म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.